कडेन उलयले आसा. बोडगेश्वर देवस्थानाकडे एक कलवटाचे काम चालू आसा. थंय तेंच्यांनी ते म्हाकाय खबर आसा की यू ऑल आर अवेअर दॅट एक मोठोसो रोड वायडनिंगाचें काम चालू आसा. तितून ते कलवटाच्या कामाक लागून ते भितर कामे घातलेले तेंच्यांनी. सो दे हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड. तेका लागून ते मातशे बुडलेले आसा. सो दे हॅव क्लियर्ड इट रायट नाव. एज ऑफ नाव द अपडेट इज दॅट वॉटर इज मुव्हिंग. So there is a lot of debris that has come in along with lot of wet waste. जायती झाडां चुट्टा. Lot of things were informed to me by the PWD AE. So immediately that matter has been resolved. आमकां दिसपाक येता की फाटले 2 म्हयने पावस पडला. We have not had an incident over there. So after 3 months this is the first incident and it is immediately resolved. So परत जावचें ना म्हण आमकां assurance दिल्लेले आसा by the department. Okay. निमाणे कितें आसा, निमाणे उदीक शेतान वयता. आमी जर शेतां फुडें पुरयल्यार ते उदीक खंय तरी उरतलें. आमकांय खबर आसा की ग्रीन पार्का कडेन काम चालू आसा. WRDचें काम चालू आसा. देर इज लॉट ऑफ वर्क गोईंग ऑन ओवर देयर. द सिल्ट लेवल इज ऑल्सो व्हेरी हाय at this point of time. So until that work completes, we will have this on and off problems. आणि माझे माहिती प्रमाणे the tide also is high in the morning now. It is a high tide. तेका लागून खंय तरी water is on a higher level. So all these things manage करून करचे पडटा. You also agree with that की शेतां पुरोवप जाता अजुनूय म्हणून. शेतां पुरोवप अजुनूय I don't know whether it is ongoing, but I have identified many fields and also complained to Honorable Chief Minister as well as Deputy Collector. हेजेर जायते कडेन एक्शनूय जालेलें आसा. अशें ना की एक्शन जावंक ना. आनी एक्शन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इट इज ऑनगोईंग रायट नाव. कितें आसा शेतां पुरोवप इट इज अ लो लायन कॅचमेंट एरिया. आमी पावसान पळयता पावस चड पडल्यार म्हापशा दोंगराचेर आसा. दोंगराचेर सगळें उदीक वचून सकयल साडटा. इफ वी ब्लॉक द कॅचमेंट एरिया देन द वॉटर रिमेन्स इन द सिटी. तेका लागून फ्लडिंग जाता. म्हापशान जर पळोवपाक गेल्यार देर इज द लिस्ट अमाउंट ऑफ लँड फिलिंग दॅट इज डन कम्पेर्ड टू अदर एरियाज. So we are also very sensitive towards the environment and sensitive towards the field. I ran a campaign on encouraging farmers to plow their fields this time. बोडगेश्वर देवस्थाना फुडल्यान आयज आमकां पळोवपाक येता की ती फूल जागा आसा ते शेतकारांनी रोयलेले आसा. सो दॅट इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग टू नोटीस दॅट इन म्हापसा the farmers have started plowing their fields again. I urged them and I had supported them. Then next time you कोमिदादा कडेन उलोवन ते दुसरे सायडीक आहा तें घेवचें म्हणून. कित्याक निमाणे वी ऑल हॅव बीन फार्मर्स. वी हॅव कम फ्रॉम अ फार्मिंग कम्युनिटी अँड वी हॅव टू एनकरेज देम टू डू इट. आमचे ऑनरेबल सीएम सांगता आत्मनिर्भर जावचें म्हणून. बट दिस इज द प्लेस दॅट वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम अँड टेक इट फॉरवर्ड. सो इफ एवरीबडी प्लाव्स द फील्ड्स द लँड फिलिंग खंय तरी म्हाका दिसता बंद जातले ऑर वील कम इन कंट्रोल.